नमस्कार, हांव युवराज नारायण गांवकर, हिंदू जनजागृती समिती गोवा। तशेंच म्हाज्या वांगडा आसा रामदास सावय वेरेकरची भारत माता की जय ह्या संस्थे कडल्यान, तशेंच सुभाष सावंत सनातन संस्था। तर आयज आमी हांगर जे सनबर्न गोंयान 28 ते 30 डिसेंबर 2024 ह्या कालावधीन करपाचें अशें आयोजकांनी जे डिक्लेअर केला, तेच्या विरोधान आमी हे निवेदन दिवच्या खातीर आयज असेंब्लीन हांगर आसा। तर हे आमी निवेदन दिल्लें आसा। तर ह्या निवेदनान नेमकें कितें आसा तें हांव तुमकां थोडक्यान सांगूंक सोदतां। तर हो सनबर्न जो आमी म्हणटा, तर ह्या सनबर्नाचे जे कितें घातक परिणाम जाल्यात ते थोडक्यान हांव तुमच्या कडेन मांडूंक सोदतां। म्हणजे 2009 ह्या सालान कांदोळी ह्या बिचाचेर एक नेहा बहुगुणा म्हणून 23 वर्षीय जे चेडूं आसलें, तर तेणी अंमली पदार्थ घेवन तेजी मृत्यू जाली। जाल्यार हे सुद्दां जे मृत्यूचें कारण आसा तें जेन्ना ताका डॉक्टरा कडेन व्हेलें, हॉस्पिटलान व्हेलें, जाल्यार डॉक्टरांनी थंय क्लियर मेन्शन केलें की जे अंमली पदार्थ तेंच्यांनी जास्त सेवन केलें म्हणून तेजी मृत्यू जाली। तेच बरोबर 2014 ह्या वर्सा जे ईशा मंत्री म्हणून एक जे चेडूं आसलें, तर तेजी सुद्दां अशीच मृत्यू जाली। आनी 2013 ह्या सालान जेन्ना आमचे अंमली पदार्थ विरोधी जे पथक आसलें, तर तेंच्यांनी ते सनबर्नान जेन्ना थाड घातली, जाल्यार त्या थाडीन तांकां जो डिलर आसा, त्या डिलराचें नांव आसा सौरभ अगरवाल। हो डिलर तांकां डिलराच्या हातीन ड्रग्स सापडले। तर अशी ही सनबर्न जी आसा, तर सनबर्न चे जे घातक परिणाम आसा ते अशा तरेचे जाता। म्हणजे आमी आतां म्हणटा की युवा जे आसा तर तांकां फुडें व्हरचें, पण अशें सनबर्नाच्या माध्यमांतून ही सर्रास त्या सनबर्नान ड्रग्स विकले वयता, आमची जी युवा पिढी आसा ती खराब जायत वयता। तर अशा तरेचे जर परिणाम ह्या सनबर्नाच्या माध्यमांतून जाता जाल्यार म्हाजें अशें मागणें आसा सरकारा कडेन, जाल्यार हे जे सनबर्न आसा ते कायमचे बंद करचे। तेच बरोबर आतां इतलीं वर्सां सनबर्न हांगर गोंयान साजरे करता किंवा ते आयोजीत करता, जाल्यार हेजे जे परिणाम आसा ते म्हटल्यार आतां आमी पळयले। त्याच बरोबर जी गव्हर्मेंटाची जी तांकां मदत मेळटा, जशें की पोलिसांची पोलीस बंदोबस्त किंवा अजून कितें आसा, तर तेंचे सुद्दां जे एक्सपेन्सीस आसा ते सुद्दां सनबर्नाचे जे आयोजक आसात तेंच्यांनी हे दिवंक ना। तर हांव हिंदू जनजागृती समितीच्या वतीन हांव सरकाराक परत एकदां हेचेर विचार करचो अशी हांव मागणी करतां।